आयज कोविडाची अपडेट दितना आमकां सांगूंक दिसता की वास्कोन जी आसा सद्याक कोविडाचे केसो वाडत आसा आनी तालुकाचे पळोवंक गेल्यार कोविडाची जे अपडेट आसा म्हणजे वी हॅव ऑलरेडी क्रॉस 3,000चे वयर आमी क्रॉस जाल्या केसो आनी इट इज अ व्हेरी डेंजरस मार्क. वास्को PHC पळोवंक गेल्यार 1,097 कितें तरी आहा, कुठ्ठाळी अरावंड 1200 आहा, कासावली अरावंड 1,100 आहा. सो खंय तरी आमी 3,500च्या वयर सद्याक केसो आमकां दिसून येता मोर्मुगांव तालुक्यान. ताजे बरोबर जे गव्हर्मेंट मशिनरी आसा ते आपले फूल फ्लॅज काम करता, ऑथॉरिटीज जे आसा ते आपले काम करता, पूण खंय तरी लोकांनी हांगा तांकां कॉपरेट करपाची चड गरज आसा. आयज जेन्ना आमी मार्केटान गेल्ले आमी जी गर्दी पळयल्या ती आयज हिसपा भायर आहली. म्हणजे प्रचंड गर्दी आयज भरलेली. खंय तरी लोकांक पगार जाला, खंय तरी काल अनाउन्समेंट केल्लें की जनता कर्फ्यू म्हणजे कर्फ्यू जातलो. खंय तरी लोकांनी मिसअंडरस्टँड केलां की कर्फ्यू इज लायक अ लॉकडावन. लोकांक दिसलां की खंय तरी लॉकडावन जातलें, एक 7 दीस गोंयां बंद आसतलें. आनी लोकांनी आयज भायर सरून जी गर्दी केली मार्केटान, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट, फीश मार्केट, दुकानांनी जे गर्दी आयज आमकां दिश्टी पडली ती सारकी एकदम भयानक आशिल्ली. लास्टाक पुलीस आयले थंय. पुलिसांनी पयलीं अनाउन्समेंट केलें. PI जो आमचो वास्कोचो PI आसा निलेश राणे, ताणें आपली जीप घेवन सगळे कडेन अनाउन्समेंट केलें की पॅनीक बायींग करप ना, फाल्यां ही दुकानां चालू आसतलीं, सगळ्या वाठारांत चालू आसतलीं. तरी आसतना लोक कशे आयकना जाले. लास्टाक पुलिसांक आपले ग्रावंडार येवन दांडे उखलचे पडले आनी खंय तरी मागीर लोकांक मनान भंय दिसपाक लागले. जायते लोक आमी आयज पळयले की खंय तरी ते मास्क घालनासतना थोडे भोंवताले. सो खंय तरी हांगा लोकांच्या मनान भंय ना काय लोक कितें तांच्या मनान येवजिता कांयच कळूं येना. जेन्ना पुलीस आयज आयले अशें दिसून आयलें की मार्केटान जे दुकानवाले आहले तांकांय वतना एक पॅन्डेमीक म्हणजे गोल्डन चान्स कसो आला. तांच्यांनी आतां जे मदल्या मार्केटान रस्तो आसा तांच्यांनी तो ऑलमोस्ट अर्दो आडोवन दवरलेलो. म्हणजे एक ट्रे दवरचे कडेन तांच्यांनी 4 ट्रे भायर येवन तांच्यांनी सगळें सामान दवरलें. मागीर पुलिसान येवन ते क्लियर केले. लोकांक एक मोकळो रस्तो दिलो चलपाक. म्हणजे खंय तरी लोक लागीं टच जावन चलताले कित्याक हांच्यांनी सगळें सामान भायर हाडून दवरलो. लास्टाक जेन्ना पुलिसांनी एक्शन घेतलें, रस्तो क्लियर केलो, पुलिसांनी व्हेरी क्लियर कट एक मॅसेज दिली की तुमी मार्केट आमी बंद करूंक सोदना, पूण लोकांनी गर्दी करची न्ही, लोकांनी सुसेगाद आपलें सामान घेवन वचपाचें. आनी हरशीं जाल्यार इट इज नॉट अ लॉकडावन एज सच. फाल्यां परती दुकानां सकाळीं ओपन जातलीं. सो खंय ग्रोसरी स्टोर जावं, एसेन्शियल स्टोर जावं ही चालूच आसतली. पूण खंय तरी लोकांक एक कंट्रोल करपाचें काम आयज पुलिसांनी एकदम बरें काम केल्लें आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती आतां वेगळे लोक जे आसा खंय तरी एक पयलीं डेप्युटी कलेक्टरान एक अपील केल्ली की हेल्थ डिपार्टमेंट जावं ऑथॉरिटीक हे पॅन्डेमिका टायमाचेर खंय तरी लोकांनी येवन आमकां आदार करचो. सो त्या हिशोबान जायते लोक आतां भायर सरलेले आहा. थोडे आज जे आमकां कोण आयला की जे जस्ट इलेक्टेड कावन्सिलर आसा गिरीश बोरकर आनी तांचो वांगडी फ्रेंड डेप्युटी सरपंच ऑफ चिकालीम कमला प्रसाद यादव हांच्यांनी आयज एक विचार केल्लो आसा की खंय तरी तांचे कडेन एक बरी ब्रँड न्यू म्हणजे एक नवी गाडी SUV गाडी आसा आनी ते गाडी खंय ते सद्याक तांचे आतां मनान अशें जालां की ती गाडी जी आसा ते गव्हर्मेंटाक दिवंक सोदता एज एन एम्ब्युलन्स. मागीर ते तांचे हिशोबान ते कितें म्हणटा आमकां कन्वर्ट करूंक तरी दिवंक मेळना, पूण आमचे गाडयेंतले जरी सीट काडत जाल्यार इट इज अ व्हेरी बीग SUV. ती खंय तरी एक एम्ब्युलन्स म्हणून उपकारतली आनी अशें तांच्यांनी प्लॅन करून ते सोमार डेप्युटी कलेक्टराक मेळून मेळपाक सोदता. इफ डॅट इज नॉट ऑल तांच्यांनी हेंय सांगलां की जो ड्रायव्हर आसतलो जावं कोण जे पेट्रोल ताका लागतलें तेय ते आपूण दे वील बेर द कॉस्ट. आनी तांच्यांनी हें रिक्वेस्ट केलां की जे थोडे लोकांक सद्याक हॉस्पिटलांतल्यान फॉर एग्जाम्पल MPT हॉस्पिटलांतल्यान सपोज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान व्हरपाक जाय, फाटल्यान त्या गाडयेन एक ऑक्सिजना सिलिंडर लावन ते पेशंटाक तांकां शिफ्ट करूंक मेळटा. जावं मुर्मुगांव तालुक्यान खंय जरी कोणाक एक अर्जन्सी आयली जाल्यार ती एम्ब्युलन्स त्या गाडयेन तांकां घालून हॉस्पिटलान हाडून पावोवपाची तांच्यांनी जबाबदारी घेतल्या.